today we are celebrating this function on behalf of Libra Social Legal Trust. This trust is doing a commendable job. They are organizing settlements between the parties, between the family members, etc., which is something extraordinary. This is not any official or a government body, but this is a private body which is doing these activities, which is really admirable. I wish them all the best. They have done some good work in the field, and I expect them that more and more organizations like this would come together and organize settlement of disputes between the parties in the society. If the disputes are settled at their original situation before it culminates into a litigation, it's a good situation, and that will bring about peace and harmony in the society. This particular trust is doing a great job, and I wish them all the best in their endeavor. तुम्ही कार्य करा, बऱ्या नाटकांनी कामां करा. तुमचे जर खरेच कुवत लायकी आसा तर तुमकां पुरस्कार मेळटलो. कुसुमाग्रजांची एक कविता आसा, सत्कार कुणाचा व्हावा. कुसुमाग्रज म्हणतात, सत्कार केवळ देवाच्या दयेनं आणि दुर्लक्षानं वाढणाऱ्या वयाचा होऊ नये. म्हणजे वय वाढले म्हणजे तुमचा सत्कार करा असे केन्नाच जावंक फावना. कुसुमाग्रज म्हणतात, सत्कार कर्तव्याचा व्हावा, कर्तृत्वाचा व्हावा, कर्तबगारीचा व्हावा. हांव 25-26 वर्सां वकील म्हणून काम केलें. त्या निमतान खूबशा संस्थांकडे म्हाजो संबंध आयलो. माझ्या कुवतीनुसार हांवें कितें कितें समाजकार्य केलें, पण ते करतना केन्नाच चिंतूंक नाशिल्लें की हांव 60 वर्सां जगतलो आनी 60 वर्सां जगोन म्हाजो सत्कार जातलो. आतां हांगा खूब म्हाका एडवोकेट दिसतात आनी नवीन एडवोकेसी शिकपी भुरगे दिसतात. तर बरो एडवोकेट जावंक जाय जाल्यार कितें आसचें पडटा एका सेंटेन्सान कोण सांगू शकता. एकाच सेंटेन्सान खूप क्वालिफिकेशनां लागता अशें खूब जाणांक दिसलें आसतलें. पण जेन्ना हांवें प्रॅक्टीस सुरू केली मुंबय चीफ मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट, थंय आमचे एम.वाय. गुप्ते म्हणून सिनियर एडवोकेट आशिल्ले. दोतोर तांकां वळखता जाल्यार हांव नको, पण एडवोकेट शिरीश भाई गुप्ते आसा पळय सिनियर एडवोकेट, तांचे वडील ते. आनी तुमी नाटकां किंवा मराठी सिरियली जर पळयतात, वंदना गुप्ते म्हणून आसा पळय, तिचे सासरे ते म्हज्या वांगडा आशिल्ले. पयले कोर्टान हांव तेंच्या वांगडा गेलो मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटान. नाना म्हणटाले तांकां, जाणटे. हांवें म्हटलें, नाना म्हाका बरो एडवोकेट जावंक जाय, कितें करूंक जाय सांगा. कांयच करायची गरज नाही. आनी तेणी म्हाका एकूच मंत्र कसो सांगलो, तुका जर बरो एडवोकेट जावंक जाय, तूं जेन्ना कोर्टान उबो रावतलो तुजे पांय कडकडूंक फावना आनी जीब घट जावंक फावना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.